Speaker sir, star LB 1B. 1B. For computer e-answer. Speaker sir, वो प्रश्न हा नोकऱ्यांचो ओबीसी खातीर. ओबीसी म्हळ्यार कोण? ह्यो कम्युनिटी ज्यो सरकार मानता की सोशली आनी एज्युकेशनली डिसएडवांटेज्ड आनी ताजे खातीर तांकां रिजर्वेशन एज्युकेशनान आनी एम्प्लॉयमेंटा खातीर सरकारान दिल्ले आसा. सारांश जर करतलो जाल्यार गोंयच्या बहुजन समाजाचो नोकऱ्यांचो हो प्रश्न. अमेरिकेक पासून हे रिजर्वेशन म्हणटा ते अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हणून एक कन्सेप्ट आसा, म्हळ्यार डेव्हलप्ड नेशन्स ऑल्सो फॉलो इट. स्पीकर सर, हांव डायरेक्ट हो प्रश्नाचे पयले सप्लिमेंटरीचेर आता. हो रिजर्वेशन पर्सेंटेज जी आज आसा 27%, ती कोणे हाडली? ती हाडपाचे बेसीस कितें आशिल्ले? आनी सरकार जो फिगर आहा तातूंत सरकार एग्री जाता? 27% सारको असो सरकाराक दिसता? पळया, प्रश्न सादो आहा. ही रिजर्वेशन हे कोणे इम्प्लिमेंट केले? म्हळ्यार खंयचे सरकारान कोणे ते करपाचो बेसीस कितें आशिल्लो? आनी तो नंबर जो 27% ओबीसी खातीर रिजर्वेशन आहा तातूंत सरकार एग्री जाता काय डिसएग्री जाता? स्पीकर सर, ओबीसी रिजर्वेशन हाचे खातीर एक साधारण 27% रिजर्वेशन आसा. ह्या 27% रिजर्वेशन ओबीसी कम्युनिटी म्हणून लिस्टेड जे आसात ते 19 कम्युनिटीज. धनगर, आता ताका गवळी धनगर म्हणटात, 29 डिसेंबर 2023 पासून पयलीं आमी धनगर म्हणून आसा. कुंभार इन्क्लुडिंग क्रिश्चियन कुंभार, तेली, शिंपी, क्रिश्चियन महार, कलयकार, ब्लॅकस्मिथ, टिनस्मिथ, पागी गाबीत, क्रिश्चियन बार्बर, सतरकर, भांडारी, नाईक, धोबी, रजक, मडवळ इन्क्लुडिंग क्रिश्चियन धोबीज, नावी, नाय, नाभिक, नापीत, मालो, कोळी, खारवी, नाथजोगी, गोसावी, चारी आणि तातूंत भितर मेस्ताय, थाकर, कोमरपंथ आणि क्रिश्चियन रेंडर्स. पण 2021 परत एक फावटी कोळी आणि खारवीचे आनी एक्सटेन्शन जाले, एक नोटिफिकेशन आयले. तातूंत भितर मच्छीमारी, दिसरेकार, खारेकार, पिशेराज, जोन्नालेरो, रापणकार, मागकार, मानशेकार, फुटाणीकार, जाळकार, पागी इन्क्लुडिंग क्रिश्चियन, पास्कादोर, तारी, आगरी, तारुकार, होडेकार अश्यो ह्यो पोटजाती आसात मेळून एक ओबीसी समाज. आणि तांचे 2012च्या पयलींसून तांचे एक मागणी आशिल्ली की आमचो 19.5 म्हणजे 19.5 रिजर्वेशन स्पीकर सर तांकां आशिल्ले. स्पीकर सर 19.5 ते एग्री नाशिल्ले, हे सगळे एजिटेशन करताले. आणि ओबीसी समाजाची एक मागणी प्रमुख आशिल्ली की परत एक फावटी आमचे सेन्सस जावचो आणि सेन्ससाच्या नुसार आमी 27% ऑफ पॉप्युलेशन आसा. आणि ताजो मागीर CDPR म्हणटात आनी हो 2012च्या पयलीं सर्वे कॉमेस जाल्लो, पण तांचे पेमेंट्स थोडेशे अडकून उरिल्ले म्हणून तो पेमेंट 2012च्या पयलीं बंद जाल्लो. 2012 परत एक फावटी आमचे सरकार मनोहर पर्रीकर स्वर्गेस्त तांणी तो परत एक फावटी CDPR केलो. त्या वेळार आमचो मंत्री ह्या हावजान सोशल वेलफेअराचो आशिल्लो तो महादेव नाईक, आनीक हांच्या फुडारपणा खाली हो सर्वे जालो. आनीक 2021 जानेवारी 2014 हातून भितर ह्या समाजाक परत एक फावटी एक्सटेंडेड रिजर्वेशन मेळ्ळे ते 27%. म्हणून एक म्हाका दिसता की त्या वेळा वेले सगळ्यांनी ताचो स्वीकार केलो. आणि आयज आमी ह्या 27% हाजेर पळयतात. म्हणजे हातून मदीं जे काम करपा खातीर आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे किंवा CDPR आनीक तांचीच एक संस्था आशिल्ली, त्या संस्थेनूय काम केल्लें. आनीक हाचो परिपाक म्हणूनच आयज ह्या समाजाक 27% रिजर्वेशन आयज मेळटा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की आता पहिले जे प्रश्न आसात ताजी उत्तरां मेळिल्ली आसात. स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगले सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग अँड रिसर्च
हे पुणे बेस्ड एजन्सीन सर्वे केली आणि तांकां मेळ्ळें की 3,84,000 लोक तेन्नाचे पॉप्युलेशन ओबीसी आसात. म्हळ्यार ओबीसीचो एक्झॅक्ट पर्सेंटेज 26.26% जाले. ते समअप करून तांणी 27% रिझर्वेशन दिले. स्पीकर सर, 19 जाती आणि तातूंत आनी ज्यो मंत्र्यान सांगल्या नव्यो आणि तातूंत मेनली भंडारी समाज आणि खारवी समाज जे बहुसंख्य आहात हे सगळे धरून 27%च आसतले गोंयचे आसूंक शकता. स्पीकर सर, मागीर उरिल्ले गोंयकार कोण? उरिल्ले गोंयकार 10% मुस्लीम आसतले, 23% कॅथलीक आसतले, 33% जाले. 33% प्लस 27% कितले जाले? 33% प्लस 27% म्हणजे 60% जाले. मग 40%चा बॅकलॉग उरलो न्ही. स्पीकर सर, एक हे आहा की 12% ट्रायब सर्वे आसा ती सर्वे चुकल्या. 12% ट्रायबल आसा. हांव पयल्या प्रश्नाचेर मातशें ताका हे करता, याद करून दिता की इतल्यो जाती 27%च कशें आसूंक शकता? तुमी चिंता न्ही, भंडारी समाज म्हणटा तो हिंदू समाजाचो 60% आहा. खारवी समाज म्हणटा तो हांगाच्यान मांडवी जावन सामको व्हडलो समाज आहा. सो इतले सगळे करून ते 27%च कशें आसतले? 19 जाती प्लस मंत्री आनी एक जाती घालता, तातूंत क्रिस्तांव जाती घालता तो, इतले सगळे करून 27%च ते कशें आसतले? हे फिगराचेर तुमी परतो विचार करपाक तयार आसा काय म्हणटा हांव. कित्याक हे चूक जाला, हे तांचे समाजाचे समाज बिलीव्स that they have done a mistake. स्पीकर सर, हो पयलोच सप्लिमेंटरी हा चालू आहा. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान सांगला तशें हो सेन्सस काडलेलो तेन्ना 2012 सुरू केल्लो, अर्दो सेन्सर उरलो, ताच्या नंतर 2014 आमकां पूर्ण फिगर मेळ्ळी. आता हाची ऑथेंटिसिटी कितें आसा ना आसा हे परत एक फावटी आमचो ओव्हरऑल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो सेन्सस येता 2027 नंतर किंवा केन्ना घेता तेन्ना म्हाका दिसता आनी 1-2 वर्सांनी आमकां पूर्ण फिगर मेळटले की खंयच्या समाजाचो आस्पाव खंय आसा आणि ओबीसी समाजा भितर खंयच्यो पोटजाती येता आणि तांचो पूर्ण जी संख्या आसा ती आमकां स्पीकर सर जी फिगर्स मेळटली ताजे नंतर परत एक फावटी ह्या रिझर्वेशनाचेर परत एक फावटी ताजेर डिबेट जातली. ताच्या नंतर तांची मागणी पूर्ण जावपाक शकता. स्पीकर सर, बरें, म्हणल्यार 27 मेरेन रावचे पडले सेन्ससाक. पयलो क्वेश्चन जालो. आता दुसरो सप्लिमेंटरी. सरकाराक खबर आहा की पर्सेंटेज रिझर्वेशन 27% जावन पसून बॅकलॉग आहा 2,141 आउट ऑफ 8,325 पोस्ट. हो पयलो बॅकलॉग आहा. एडिशनल बॅकलॉग आहा 560 पोस्ट. स्पीकर सर, रिक्वायरमेंट्स like liaison officers to oversee OBC reservation compliance have not been adhered to. No departmentani liaison officer म्हणते अपॉइंट करूंक ना. 29 डिपार्टमेंटांनी रिझर्वेशन रोस्टर म्हणतो व्हेरीफायच करूंक ना आणि केलो जाल्यार 5 वर्सां पयलीं केला इन वायलेशन ऑफ पॉलिसी. सो इज द गव्हर्नमेंट हॅपी विथ द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ ओबीसी जॉब रिझर्वेशन? की हे जे चल्ला रोस्टराचेर जे न्हिदता सरकार, कितलेच डिपार्टमेंट, तुजो डिपार्टमेंट न्ही, पूण ताजेर तूं खुश आहा काय म्हणून म्हजो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची जबाबदारी कशी आसा? स्पीकर सर, जेन्ना प्रत्येक जे डिपार्टमेंट आसा ते आपापलो रोस्टर मेंटेन करता. लायझन ऑफिसर आसा तो 2,141 पोस्ट बॅकलॉग आहा. एडिशनल 560 पोस्ट आणि बॅकलॉग आहा. स्पीकर सर, हे 560 पोस्टान 227 पुलीस कॉन्स्टेबल, 51 PSI, 130 MTS, 148 प्रायमरी स्कूल टीचर. हे तुझ्याच उत्तरान म्हाका मेळिल्ले आहा. स्पीकर सर, बॅकलॉग आसतना साधारण ते हेल्थाचे 393, पोलीस डिपार्टमेंटान 324, IRBन 223, GMCन 213 आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंटान 246 हे मेजर जे आसात तातूंत भितर आसात. ज्या वेळार हो 2014 इम्प्लिमेंटेशन जाले त्या वेळाचेरय बॅकलॉग हो कॅरी फॉरवर्ड करून आतापर्यंत ज्या प्रमाणात वेकन्सी येतात त्या प्रमाणात सरकार भरपाचो प्रयत्न करता. आणि सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट लायझन ऑफिसर म्हणटा तुवें अपॉइंट करूंक जाय. हांगा डिपार्टमेंट आसात, नो डिपार्टमेंटांनी लायझन ऑफिसर म्हणटा अपॉइंटूच करूं ना. 19 डिपार्टमेंटांनी व्हेरीफायच करूं ना रिझर्वेशन रोस्टर आणि केलो जाल्यार 5 वर्सां पयलीं केलो. हे कितें इम्प्लिमेंटेशन? त्या डिपार्टमेंटान एखादे वेळ जर वेकन्सी आयली ना, नवी वेकन्सी जनरेट झाली ना,
जाल्यार ते डिपार्टमेंट सहसा ते म्हाका व्हेरिफिकेशनाक बसनात. म्हजो एक हें आसा की सगळ्या डिपार्टमेंटांनी रॅन्डमली एटलिस्ट एक वर्सा भितर आपलो रोस्टर हाडून सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट वेकन्सी आसूं नासूं हे एक हें जावपाक जाय. आमी त्या प्रमाणे एक सर्क्युलरय काडटात की यू गेट युअर रोस्टर व्हेरीफाईड. रोस्टरा खातीर आमचे कडेन येतात ते रोस्टर आमी मेंटेन करनात. Each department is supposed to maintain their own roster. They come with their आमची कॉपी रोस्टराची कॉपी येतात. आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट व्हेरीफायज इट. जेन्ना खंयची वेकन्सी खंयच्याय डिपार्टमेंटान जाता इमर्जिंग वेकन्सी आसा ती त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडा कडेन वता. जर एखादे वेळ टीचर घेवपाचो आसा जर जाय ती एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन येता. एज्युकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्ट्स देम टू फाइंड आउट दी व्हेरिफिकेशन where does this vacancy falls, whether it is reserved, whether it is reserved, if it is reserved for OBC, ST किंवा EWS किंवा डिसेबल हातून भितर ती वता आणि त्या प्रमाणे त्या खात्यान वता. जेन्ना OBC आणि SC आसा तेन्ना ती सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन येता. जेन्ना ट्रायबलाची वेकन्सी आसा जर जाय जाल्यार तांकां ट्रायबलाकय घेवचें पडटा आणि EWS आसा जर जाय जाल्यार तांकां ती सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करची पडटा. आणि जर ती डिसेबल्स आसा जाल्यार ती DEPWD म्हणजे एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी या सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान फायनली वेकन्सी कोणी भरपाची हाचेर जाता. आणि एखादे वेळ आमी जेन्ना ह्यो वेकन्सीज भरतात तेन्ना खंयच्याय डिपार्टमेंटाचे सपोजींग एक डिसेबल आसा आणि तो डिसेबल त्या कॅटेगरीन भितर आमकां मेळना जाल्यार 3 फावटी तांकां एक फावटी कॉन्ट्रॅक्टाचेर तांकां ती वेकन्सी भरली वता. दुसऱ्या वर्साक तांणी परत एक फावटी त्या वेकन्सीक एप्लाय करप, एडवर्टायजमेंट जाता आणि परत एक फावटी भरती जाता. अशे 3 अटेम्प्ट्स केले नंतर जर तांकां ती डिरिजर्व करून जर परमनंट घेवपाची आसा कन्सिस्टंटली 3 फावटी मेळना जर जाय जाल्यार डिरिजर्व जाता आणि ताच्या नंतर सरकार तांकां अनुमती दिता, NOC दिता की तुमी आणि बरा म्हणून ती अनरिझर्वड कॅटेगरी. आणि इवन इफ इट इज फिल्ड विथ अनरिझर्वड कॅटेगरी द नेक्स्ट इमर्जंट वेकन्सी गोज टू सरकार म्हळ्यार तुझो डिपार्टमेंट. अशे कितल्या पोस्टांक तुवें दिल्या अनुमती की ओपन अप करचे म्हणून? ना एज अँड वेन सरकार आमी दिना तांकां कित्याक पळय पोस्ट 2100 ऑनरेबल स्पीकर सर पोस्ट आहा. सरकार म्हणजे जावंक ना स्पीकर सर बॅकलॉग आहा. डिरिझर्वेशन करपा खातीर आमी दितात परत ती एक फावटी सरकारान अशे कितले दिल्या काय म्हणटा अशे कितले दिल्या ना म्हजे कडेन म्हाका दिसना दिल्या म्हणून. कित्याक इतले 19 जातींतलो कोण ना कोण मेळटलो ल्हान पोस्ट. स्पीकर सर हांव मातशें करेक्ट करता. ताणी जी डिरिजर्व करून दिता म्हटल्या पळय इट इज फॉर द फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन नॉट फॉर द डिसेबिलिटी. हांव डिसेबिलिटीचे उलयना. हांव डिसेबिलिटी हांव उलयता OBC बॅकलॉग. ओके सगळे वेकन्सी खातीर म्हणटा OBC बॅकलॉगाची दिवंक ना केन्ना. OBC बॅकलॉगाची डिरिजर्व करपाक केन्नाच दिवंक ना. तेच फिजिकली PhD कॅटेगरी जर आसत फिजिकली हँडिकॅप्ड आनी फिजिकली डिसेबल्ड तांचीच फक्त डिरिजर्व करता. आमी हो प्रोसिजर सांगला सर हांवें कितल्याक दिल्या प्रोसिजर म्हाका खबर आहा. पूण आता सरकारानूय हे मान्य करूंक जाय की हे जे फिगर जावं उलयता ते म्हजे फिगर न्ही, ते तुवेंच तुज्या उत्तरान दिल्ले आहा. 2141 पोस्ट रोस्टराचे भरूंक ना, बॅकलॉग आसा. इन एडिशन ताजेर आनी 560 पोस्ट आहा. सो बॅकलॉग भरपा खातीर सरकार क्लियर कट कितें अश्युरन्स दिता? ठीक आहे सर. हांव पर्सनल डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन केला स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर नवीन वेकन्सी भरच्या पयलीं पर्सनल डिपार्टमेंटान सगळो रोस्टर व्हेरीफाय करूनच उरलेल्यो वेकन्सी भरपाच्यो. सो अकॉर्डिंग टू द रोस्टर ज्यो OBC, SC, ST, फिजिकली डिसेबल्ड आणि हांच्या खातीर ज्यो कॅटेगरी आहा पळय त्या कॅटेगरीत भरल्यो वयतल्यो. स्पीकर सर आता हांव तिसऱ्या सप्लिमेंटरीचेर येता. स्पीकर सर भंडारी समाज म्हणटा सगळ्यान OBCचो व्हडलो घटक. भंडारी समाजाक अशें दिसता की हो 27% जो हे सर्वेन हाडला हो फिगरूच पयलो सारको ना आणि तांकां आनी 18 जाती बरोबर क्लब करप म्हळ्यार तांचेर अन्याय जावप हो भंडारी समाजाचो स्टँड आसा. सो तांचो डिमांड आहा स्पीकर सर की कोटा विदीन कोटा म्हळ्यार कोटा भंडारी समाजाक 27% OBCचो सेपरेट कोटा दिवचो. स्पीकर सर आता ह्या समाजाक 3 असोसिएशनां आसा आणि ताजे लिडर व्हडले व्हडले हांगा पसून आसात. स्पीकर सर हे 3 असोसिएशनां तुमच्याच वेळार जाली. एक असोसिएशन आहा ते फुटून 3 जाली. आता 3 जावन तांचे समाजाक न्याय मेळ्ळो काय कितें हो प्रश्न आहा स्पीकर सर. सो हांव मागता की तुमी ह्या असोसिएशनाक कॉन्फिडन्सान घेतले इन मॉनिटरिंग द रिझर्वेशन रोस्टर ऑर डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन की तरणाट्यांक जेंका नोकऱ्यो जाय की बाबा ही नोकरी आसा म्हणून सांगपाक हे डिसेमिनेट करपाक तुमी तांचो
हेल्प घेतले काय तुम्ही ब्रिटिशा भशेन डिवायड अँड रूलच करतले हो स्पीकर सर म्हाका जाय आणि कोटा विदीन कोटाचेर तुमचो गव्हर्नमेंटाचो स्टँड कितें आसा तो क्लियर सांगचो. स्पीकर सर 2012च्या पयलीं ज्या वेळार आमचे सरकार येवचे पयले सान ह्या सगळ्या समाजान एकठांय येवन एक महासंघ आणि तातूंतल्यानच ही मागणी केल्ली आसा. आणि दुसरो प्रश्न हो आसा कोटा विदीन कोटा हे आतून पर्यंत आमचे कडेन कशें हे आयलेच ना. दुसरी गजाल आसा की कोटा विदीन कोटा जाय जाल्यार एक परिपूर्ण सर्वे सेन्सस हो परत एक फावटी येतलो, 1-2 वर्सांनी येवनी. हे कोटा विरुद्ध कोटा आमी जर परत झगडी लागपाक गेले जाल्यार खुबशे मोठ्या प्रमाणात ताजेर बहस जातली. कारण आमकां अजून पर्यंत एक्झॅक्टली खंयच्या पोट जातीची कितली लोकसंख्या आसा, पॉप्युलेशन आसा हे आतापर्यंत त्या निष्कर्षापर्यंत आमी पावले ना. जेन्ना तूं मानता की सर्वे चुकल्या म्हळ्यार तू मानता की सर्वे चुकल्या सर्वे चुकले म्हणून म्हणटा हांव परत एक फावटी परिपूर्ण सर्वे जातली. आतापर्यंत सर्वे केल्ली ती CDPR सर्वे चुकूंक ना सर्वे नवी करपाक कित्याक सर थोड्या जाणांक दिसता की आपुणूच खंयच्या तरी एखाद्या समाजाचो कैवारी बीन म्हणून सर हांव स्पेसिफिकली सांगपाक सोदता सर्वे खंयसरूच हो 12 केल्लो सर्वे विजय सर्जनेच उरतलो स्पीकर सर आनी हांव लग्नूय जाल्लो आहा सो म्हाका हांव चेंज करना सर हांगासर कशें आसा तर तेणी सांगला की खंयच्याच समाजा कडल्यानय बी अशी मागणी अजून सरकारा कडेन येवंक ना. हांव करता मरे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दखल घेया तुमी. स्पीकर सर हांव परत सांगता जेन्ना आमी जेन्ना हांवूय हांगा हो क्वेश्चन घालचे पयलीं लोकां कडेन उलोवनूच हो क्वेश्चन घाल्लो आहा. हांव तुका सांगता की भंडारी समाजाचो डिमांड आहा कोटा विदीन कोटा ताचेर तुमचो कितें स्टँड आहा तुमकां येवंक ना कितें हांव सांगता पळय त्याच समाजाचेच मनशाक सांगचे पूण कांय गरज ना. आमकां निवडून आयिल्ले लोक म्हाकाय लोकांनी सर फुडलो सर्वे 2027 जातलो ताज्या उपरांत ह्या पयलीं सरकार विचार करतले. आत्ताच्या घडीक हो सर्वे जाल्लो ना आणि एक्झॅक्टली नंबर तेजो सरकारा कडेन खबर ना. सो समाजाची जर तशी मागणी आयली जाल्यार तेन्ना जो हा पयलीं स्पीकर सर हो विचार जातलो. त्या फावटी जेन्ना सर्वे जातलो ताज्या उपरांत हेजेर विचार जावपाक आत्ता हेजेर कोण तरी स्पीकर सर उत्तर दिवपाक शकना आत्ताच्या घडीक. कारण तो परत एकदा सर्वे जावप गरजेचे आसा, त्या समाजा कडल्यान रिप्रेझेंटेशन येवप गरजेचे आसा आणि ताज्या उपरांत तेजेर विचार जावंक शकता. बिकॉज मुख्यमंत्री म्हजे कडच्यान आमचो डिमांड आयल्यार ताका प्रॉब्लेम जाता. ना स्पीकर सर हांव खंय ना म्हणटा तेणी मानचो पण आत्ताच्या घडीक आमच्या कडेन प्रॉपर सर्वे जो आहा तो 27 जातलो. सर 27 आंबेडकरूय जातले तुजे स्पीकर सर काय खबर आहा 27 आमीच करचे पडटले ते एक करना सर काय स्पीकर सर आमीच करचे पडटले तुमी आनी करूंक स्पीकर सर भंडारी समाजाक आणि ओबीसी समाजाक न्याय भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिला आणि हाचे फुडें भारतीय जनता पार्टीचे खात्री आसा 19% व्हरपाचें काम जे आहा पळय न्ही ते मनोहर पर्रीकरान केलें, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्लें आणि हाजे फुडले जे आहा पळय न्ही भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करतले. आमी ठामपणे सांगता आमकां त्या आनी कोणाचें सरकार येवपाची गरज ना. 27 पयलीं करा करून दाखोवपाक जाय आणि ती कृती जी आसा पळय न्ही ती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्ली आहा. ते आतां कितें जायना काय म्हणटा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.